बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो बोपय सक्रामेंतांत जेजू उंड्या रुपार आमच्या मदें हजर जाता. आमकां तो मेळोवंक सदांच राखून रावता. मात्र न्ही सक्रामेंतांत आमचे खातीर हजर जावन आमकां ताच्या मोगान ताच्या कुरपेन तो सदांच भरता. त्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. गावन गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता. उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो नमो सोडवून दरा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. Krista Undia rupali ponasya Namo namo solvondara Sakramentatam karakcha Namo namo Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo namo soडवोंदरा Sacramentatam karakcha. समय आमकां मेळच्या सर्गीत थावन तो देवून आयलो. देव पोवन तुजे लिपोवन उंडाचे रूप घेवन आज आमच्या मध्ये परत तू हजर जालाय. आमकां तुज्या मोगान तू आरावन धरताय. तुज्या कुरपेन तू आमकां नेटयताय. तुजे हजार परवळको सोम्या तुका आमी अर्घां दिताव. तुका वखण थाव. तुजी महिमा गाताव. सर्गी सो देव तू आमकां मेळोवंक रावला. देव लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलां. उंड्या वायनार येव तूं आमचें कान जाता. आमच्या मोगान बोर तुका समर्पिता. Namo namo Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo namo soडवोंदरा Sacramentatam karakcha. Namo namo Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo namo soडवोंदरा Sacramentatam karakcha. Namo namo Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo namo soडवोंदरा Sacramentatam karakcha. Sacramentatam karakcha. Sacramentatam karakcha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, कीर्तन 20 आणि 7 दावीद रायाचे अपुर्बायेचे कीर्तन जावन आसा आनी ह्या कीर्तनांत देवाचेर ताची पात्येनी तो व्यक्त करता. हांगासर ह्या कीर्तनांत तो म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें थारान, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. जेन्ना नसते मनीस म्हज्या आंगार पडूंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात, तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपडोवन दपडोवन पडटात. एक पौजूस म्हजे विरोध तंबू घालूं, म्हजें काळीज भियोवचें ना. जुजू म्हजे विरोध उठो, म्हजो बरवसो थीर रावतलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता. खडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. मुंदरसून तो म्हणटा, आपले मागणे सर्वेस्परा देवा मुखार दवरून तो म्हणटा, सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे मुखामळ हांव सोदतां सर्वेस्परा, तुजे मुखामळ म्हज्या मुखलें लिपय नाका. कित्याक हें हांव खरेंच जाणा, जियेतेल्याच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, जियेतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो म्हणटा दावीद राय. आनी ह्या खातीर सांगता, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सोम्या जेजूचेर जो कोण विश्वास दवरता तो केदेंच निराशी जायना. कसलीय जिविताची ती परिस्थिती जावं, सोमी जेजू त्या परिस्थितींत हावन, त्या संकश्टांत हावन, त्या वायटांत हावन, कसले त्या बांदपास्त हावन आमकां वयर काडटा. कित्याक सोम्याचें नांव आमकां खरेंच बरवसो जावन आसा. तेंच आज आमी ह्या आराधना वेळा वळखून घेवया आनी सांगया आमच्या सोम्याक, येसू नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ.
ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ सम्या तुझ्या जिविताच्या उतरान तू आमकां चलयता तुझ्या उतरांतय तू आमकां दैवीक उजवाड दिताय हर एक आमच्या जिविताचो काळोख सम्या तू पयस करताय आमकां जोगते मार्गदर्शन दिवन सम्या दैवीक जन्माय दिवन बऱ्यांतले बरे निर्धार आमी करच्याक तू आमकां प्रेरण दिताय त्या सुत्रांतय सम्या आमकां तू बळवंत करताय सता उगडापे करताय आणि सता मुखांतर आमकां सुखां दिताय सम्या तेच सताचे उतर आमी सुखार करून तुझे ते सुटकेचे जिवीत जिवंक सम्या आमकां बळवंत कर म्हूण आमी मागता ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ 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 संपावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत आनी 6व्या वस्वरांत एक वर्ते सत आमच्या जिविताचे आमकां उगडापे करता ह्या विशयांत आज आमी आराधना वेळार तोडून नियाळ करया तर उगडापे करचे ते सत 3रो अवस्वर 16व्या वळींत आमी वाचता तशेंच 6व्या अवस्वरांत 19व्या आनी 20व्या वळींत आमी वाचता
तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हणून तुमी नेनात. तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हणून तुमी नेनात गी म्हूण थंयसर सांपावली सारता. सांगता 6व्या वर्सभरांत 19 वळीन तो ते सवाल परत विचारता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेनात गी. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही गी. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, व्हरतें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दियात. म्हज्या भावन भयणीनो, मनशाची एक चिंता आसता सबारपोटी ही आमची कूड आमचीच दायज म्हणून. म्हाका कितें जाय तें हांवें ह्या म्हज्या कुडींत करयेत म्हणलें एक ससारायाची चिंता पळय थोडे फावटी मनशा तें उपजाता. पूण सांपावल हांगासर आमकां स्वस्थ सांगता की आमची कूड परमोन्नत देवाचें पवित्र मंदिर जावन आसा. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. देवाचें पवित्र मंदिर तें जावन आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबरीनो ह्या कुडी मुखांतर देवाक सदांच महिमा जायची. आनी कितें देवाक महिमा दिना त्या ह्या कुडी मुखांतर जावंक नजो. हे सत आज सांपावल आमकां उगडापे करता. पवित्र मंदिर म्हणून आमची कूड आमी सांबाळूंक आसा, ताचें जतन आमी घेवंक आसा. आमी कितेंय केल्यार जायना. कुडीक नाश करचें तसलें सभा संगती मोगाचे न्हू आज संवसारांत आमकां विविध तरांच्या थाळण्या रुपार बुलोवण्या रुपार दसरून आसतात. पूण आमी जागृत रावचें भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक सांपावल स्वस्त सांगता आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणटा आसतना तुमची आस्त न्हय म्हणटा. तुमी तुमचीच आस्त न्हय म्हणटा. व्हरतें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. ही आमची पवित्र कूड मोगाचें नांव पवित्रपणी आमी सांबाळच्याक सोम्यान खुर्सार आपलें रगत बरयलां. आनी त्या खुर्सार ताणें बरयल्ल्या रक्ता मुखांतर त्या रक्ताच्या मोला मुखांतर ताणें दिल्ल्या ते विशेष मोल ताणें फारीक केला. मोगाचें न्हू आमी आमची कूड पवित्र देवाचें मंदिर जावन सदांच सांबाळच्याक आमकां जाय ती सकत तें बोळ ती कुरपा ताणें आमकां जोडून दिल्या. हे सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दिसभर तें वळखून घेवन जियोंक आमची जबाबदारी आसा. आमच्या भावार तसो तो कायदो जावन आसा. आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो हे एक व्हरतें सत आमच्या जिविताचें आमी सोम्याची म्हणटा आसतना सोम्याच्या त्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ केल्ले आमी जावन आसा. आनी त्या खातीर आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणून आमी तें सांबाळचें आमचो कायदो. आनी ह्या खातीर मोगाचें आमी दिसभर तें मागोवंक जाय. दिसभर तें सकाळीं उठता आसतनाच राती न्हिदूं वेता आसतनाच आमी सोम्याचो तो आधार मागोवंक जाय, ती कृपा मागोवंक जाय. पवित्र कूड सोम्यान आमकां दिली त्या पासून आमी सोम्याक अर्घां दिवंक जाय. हर एक विश्वे आमच्या कुडीचे कितें आसात जावं पुरो आमचे ते दोळे, आमचे कान, आमचे तोंड, आमचे जीब, खंयचे हर एक हात पाय हर एक विश्वे मोगाच्या भाव भयणीनो ज्या उद्देशान देवान आमकां दिल्ले आसात त्या खातीर आमी ते सारके उपयोग करूंक जाय. खंयच्याच रितीन ताचो दुरुपयोग जावंक नजो. पवित्र आत्म्याचें तें मंदिर पूण आमी केन्ना वळखून घेता मोगाचें न्हू खंयच्याच रितीन ताचो दुरुपयोग जावंक आमी सोडिना.
तर आज ह्या आराधना वेळार आमी हे सत वळखून घेवया. सोम्याक आमी सांगया, काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें. तुवें म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या सगळ्या कुडींत बिडार करूंक हांव आशेतां. तुज्या पवित्र आत्म्यातय सोम्या हांव जियोंक आशेतां. म्हाका तूं नितळ कर. ही म्हजी कूड तुजें पवित्र मंदीर म्हणून सदांच सांबाळूंक सोम्या तूं म्हाका बळवंत कर म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें. हे सोम्या राव तूं काळजांत म्हज्या. हे सोम्या राव तूं मनान म्हज्या. भर तूं म्हाका कृपेन तुज्या म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको O1 पान संको 189 पेज 189 O1. काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें. 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 ये सोम्या राव तूं काळजांत म्हज्या. ये सोम्या राव तूं काळजांत म्हज्या. ये सोम्या राव तूं मनांत म्हज्या. ये सोम्या राव तूं मनांत म्हज्या. काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें. 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 भर म्हाका सोम्या कुरपेन तुज्या. भर म्हाका सोम्या कुरपेन तुज्या. भर म्हाका सोम्या मोगान तुज्या. भर म्हाका सोम्या मोगान तुज्या. काळीज म्हजें सोम्या मंदीर तुजें. 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 आमची सर्तेसावा आमच्या गरजो काळजाच्या त्रेग सोम्या मुखार ह्या वेळी आमी दवरया. सबार जण आमच्या मदीं आज जल्मा दिवस संभ्रमतात, काजराचो दीस संभ्रमतात. तांचो प्रत्येक तरां उडास करया, तांचे पासत मागया, सोम्याक तांचे पासत अर्गां दिवया. आज जल्मा दिवस आचरण करतात आनी ह्या दिसा आमकां तांचे पासत प्रत्येक तरान मागोवंक सांगलेलें आसा, अर्गां दिवंक सांगलां. विक्रम रॉयल सेरा, विल्फ्रेड डिसोजा कुलशेकर, ग्रेटा फर्नांडीस मागुंडी, प्रिनिका डिसोजा, अंजेलोरू 27 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता. गेविन डिकुन्ना कुलशेकर जल्मा दिवस आचरण करता. सुमा प्रभू USA तावन. तशेंच काजराचो 30 वर्साचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात. रोनाल्ड आनी जेसिंता नाझरेत निरुडे तावन 36 वर्सां काजर जिविताची संपोवन धन्यदेवाक अर्गां दितात. विक्टर आनी क्लिटा ब्रॅक्स बँगलोर तावन. ह्या आमच्या सर्व भयणीक आमी शुभाशय पाठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी तांच्या कुटुंबाचेर मागता.
सबार सर आमकां तांकां लाभल्या सर बरेपणा पासत कुटुंबां देवान वतुला सर आशिर्वादा पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. आज प्रत्येक जण अर्गां दिवंक सांगला. जुलियाना क्रास्ता अशोक नगर, लीना पिंटो आनी कुटुंब आजेकार, जुलियाना डिसोजा आनी कुटुंब किन्निगोळी, ओवन डिसोजा गोयातावनू, रीना आरान्ना निड्डोडी, प्रकाश डिसोजा निड्डोडी, देवी काकुलती पासत अर्गां दितात. अश्वत आनी साउंड्रा सामुएल उर्वातावनू अर्गां दितात. क्लारा डिसोजा थाने, केविन डिसोजा बऱ्या पयना पासत अर्गां दितात. कॅरल डिसोजा थाने तशेंच अर्गां दितात. जसिंता सिक्वेरा अल्लीपादे आनी ग्लेविन एन्सन सल्डाना कुलशेकर हे आमच्या भाव भयणी सवे आमकां सोम्यान सबार कृपेदन आनी आशिर्वादान भरला. ह्या खातीर आमी अर्गां पाठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, सबार नंगसर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. तांच्या विविध तेसावा पासत आज विशेष तेसाव हांगासर दिल्लें आसा. जेरोम गोन्जाल्वीस गुजरात तावनू, तशेंच हेलेन पिंटो संपिगे, विन्नी कुटिन्नो पक्षिगिरे, बराबलायके पासत मागनेस जाता. जॉन डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय तावनू, बराबलायके पासत मरियानुस बेकेट, बराबलायके पासत आल्विन सल्डाना कुलशेकर आनी पायाची दूख बरी जावच्या पासत हिलिंग ऑफ द रायट एंकल प्रभाकर बास्राय. तशेंच सबार जाणां आमची भाव भयणी कश्टांत आसात, दुखांत आसात, विविध तरांच्या पिडेशिरेंत आसात, अनवरां संपडले आसात. इस्रायल आनी हमास मदें झगड्या वरवीं सबार जण कश्टून आसात. तांचो मुडास करया. आमची मोगाची थंयसर आसात आनी ह्या वरी सबार जाणां विशेश तरेचें दूख आसा, खंत आसा. तांच्या सोदेसा पासत आमी आज प्रत्येक तरान मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचे स्वामी उडास करया. आज आमी प्रत्येक जण उडास करून मागता. देवादीन फ्रँकलिन आरान्ना 8व्या वर्साचो उडास आयकला तावनू, देवादीन निकोलस आनी मारिया डिमेल्लो पक्षिगेरे तावन, देवादीन अलेक्स पिंटो आनी फ्लोरिन मेंडोन्सा मुडबिद्री तावन 25 वर्साचो उडास आज करून आमी मागता. विनी बोल्ड डिसोजा मँगलोर तावनू, कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांच उडास करून आज मागोवंक सांगला. जॉर्ज डिसोजा निर्मार्ग तावन, तशेंच हिल्डा डिसोजा केलराय तावन मागता आमी. देवादीन रेमेडिया कुटिन्नो पक्षिकेरे, देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट आनी फ्रांसीस मेनेझीस सांतुरकोपला, देवादीन विन्सेंट क्रास्ता 88 वर्सांचो जल्म दिसाचो उडास करून आज ताचे पासून मागता. 20 वर्सांचो वार्षिक दीस उडास करून मरणाचो आज मागता. रॉबर्ट आनी सेलेस्टीन डिसोजा चेंबूर तावन 21 वर्साचो उडास. जोस्पिन फेर्नांडीस पुत्तूरू, जीवन टेलिस कारकला, डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी ईस्ट, देवादीन फ्लोरिन पिंटो जल्मा दिसाच्या उडास आमी मागता. पुत्तूर तावनू, देवादीन जोकिम सल्डाना आनी एंटनी डिसोजा कुलशेकर, देवादीन रेमेडिया आनी ग्रेगरी सांतुमायर म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर दवरया. ससनाचो विशेव तांकां आमी मागया. ससनाचो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशेव घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी आतां स्वीकार करया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाव फ्रेनीटा तावरो हांव बचपे फिरगजेची म्हजी माय तिका 82 वर्सां प्राय पावसांत वत आयले म्हणटना वस्तूर सुकात घालची वस्तुरां सुकोवची एक व्हडलें टास्क तशें ती वस्तुरांचे स्टँड काडून भायर येता आसतना पेटो पांयांक आड आयलो आनी ती मेटातावन सेकेळ झाडाक उसळ्ळी तिणें कोणायकी सांगूं ना कित्याक म्हळ्यार घरा कोणी नातलीं आब आनी माय मात आसली सगळें काम जावन दनपारां न्हिदिल्ल्या वेळार तिका उठोवंक जावना तिचो पांय सुजिल्लो त्याच सांजेर म्हाका धाकटेरास आशिल्लें वचूंक आसलें कित्याक म्हळ्यार हांव ताच्या एका हप्त्या पयलें पडली ते पडले फोर्साक हांवें म्हजो हात धरणीक मारलो आनी म्हज्या पेंकडाकी मार जालो पूण बायलान कितेंच मार नातलो आनी घरांत फंक्शन आसल्यान हांव धाकटेरास आशिल्लीं वचूना तशें एका हप्त्या उपरांत हांव त्या दीस धाकटेरास आशिल्लीं गेलीं तवळी म्हज्या मायन आमकां कोणेंकी सांगूं ना तिका लागला म्हणून म्हज्या हाडाक कितें जावना लिगमेंटाक इल्लो मार जाला म्हण मात धाकटेरान सांगलें आनी तें समज जाता म्हण सांगलें त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां तशेंच थंय थावन घरा आयल्या उपरांत मायन आमकां कळयतना तिका उठोवंक जायना चलोवंकय जायना मागीर आमी नेक्स्ट डे तिका धाकटेरास आशिन व्हरून वेताना धाकटेरान सांगलें तिच्या पांयाचे नी क्रॅक जाला म्हणून 82 वर्सां प्राय देखून आमी इल्लें भियेलें हांव आतां गूण जावचें इल्लें कश्ट म्हणून जाल्यार तिका धाकटेरान खाली ब्रेस घालून मात पाटीन धाडिल्लें आनी 2 हप्त्या उपरांत परत आमकां धाकटेरास आशिन वचूंक आसलें आमी तिचे खातीर मागून आसलें हांव आनी धाकटेरासीन गेल्ल्या वेळार तिचें तें हाड जॉयन जावन आयलां म्हूण कळयलें आनी आमकां मोर्तो संतोश जालो त्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां प्रवेश गीतान गावया गीत नंबर आमच्या देवगाना बुकांतले गीत नंबर A13 526 पेज नंबर 24 बापा समोर सर्व यामी एकठांय झाल्या भक्तीन आनी माना उतरते आयकूंक आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना येया गावया सर एका स्थळार उल्हासून ती एक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता विशेष रितीन आमच्या जिवितांत आसचें घमंड व्हडपण आनी सगळ्या रितीने आमींच वर्ती म्हणलें चिंताप सोडणं खालतीकायेन सोमी आमच्या जिवितांत महत्व असो आनी ताजें हाजीरपण सदांच आमच्या जिविताची दिशा बळवंत करता आनी सर्व रितीने आमची जिणी संतोषान आनी तृप्तेन जियोंक अवकाश कर दिता म्हणलें चिंता पाठोवंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी परिवर्तन करूंक आयची वाचपा आमकां आपोवणें दितात. हरी एक रितीन जो देव शास्त्री आनी फारिजेव हांच्या जिवितांत आशिल्लें व्हडपण सोमी देवाचो पूत म्हूण स्विकार करचें तें चिंताप तांच्या जिवितांत नातल्लें पळोवन आयच्या वांजेला मुखांत सोमी तांच्या जिवितांत एक वर्तें पंथाहवान दिता. तेंचो पंथाहवान आमच्या जिवितांत लाभता आसतना सर्व रितीने आमची जिणी व्हरोवन पळोवया. सबार पावटी आमी आमच्याच चिंतपांनी आमच्याच चिंतपा प्रमाणे आमी येवजिल्ल्या सर्व योजनांनी आमची जिणी जियेल्या त्या प्रमाणे जिणयेंत हर एक संगती करचे प्रयत्न आमी केला. त्या सर्व संगती खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमच्या जिविता खातीर
देवाची आशीर्वादां जोड घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो चुकरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वचप. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान दमदूत जावंक आपयल्यान आनी देवाचे सुवार्ता प्रगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत पर्जा जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरांक आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचे. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदिमागा आपल्या प्रवाद्य मरिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयलेली. ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांतली. रक्तमासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो, पूण पवित्र रक्ता आनी त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवन तुटयलेल्या वेळार ताणें देवातावन शक्तिवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे भवार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचे वरवीं धर्मदूत जावचे देणे म्हाका लाभले. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचे समजले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बळान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. पृथ्वीचेर शेकान शेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासन गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आज तुमची कलजा दारून करी नाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो ऐकयात. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
परमेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांलुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपले भोंवतणी लोकां जमो सोडत येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नश्टी संतत, ती खुणा मागता. निदाकी जोना प्रवाद्याचे कुणे शिवाय दुसरे खुणा तिका मेळासेना. जशे जोना प्रवादी निनिवेगरांक एक खुणा जाल्लो, तशे मनशा पुती जातलो एक खुणा हे संततेक. जरतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सेवे उबी रावतली आनी हे संततेक गुणांकार करतली. कित्याक सलमांचे जणवायेचीं उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पळण करून ती आयिल्ली. पूण सलमांव प्राच वर्तो हांगा आसा. जरतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतते सवे उबे रावतलो आनी तिका गुणांकार करतलो. कित्याक जोनाची शिकवण आयकून निनिवेगरांनी आपली जिणी बदल्ली, पूण जोन प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश रितीन सोम्याक बऱ्यान वळखून आमच्या जिणयेंत आशिल्लें सगळें घमंड वडपण सांडून खालतीकायेन ताका स्विकार करून आमची जिणे जियोंक उलो दितात. म्हज्याच जिवितांत घडिल्लें एक घडीत ह्या वांजेला मुखांत नियाळ करच्याक हांव उपयोग करूंक अपेक्षिता. एका बऱ्यान वळखूच्या कुटुंबांत जाल्ल्या मरणाक हांव गेल्ल्या वेळार सगळे मीस आनी जावन मरण जावन मातयेक पावन तांकां कुटुंबाक मेळनासतना हांव फाटीं आयिल्लो. फाटीं येताना म्हाका बऱ्यान वळखूच्या म्हज्या इश्टिणेन मॅसेज करून विचारलें, मरण जालें गी. हांवें सांगलें वय. ताज्या उपरांत तिणें विचारलें, तूं तांकां मेळ्ळोय गी. हांवें सांगलें ना, फाल्यां म्हाका परतून वचोंक आसा. त्या दाळा हांव मेळटा. आज मस्त जाणां आसात आनी तीं मस्त रडोन आसात. ताका तिणें जाप दिवन म्हळें, ना, तुवें आज वचोन तांचे सांगाता वेळ करशिल्ल्यार, तांकां बुजवण पाटयल्यार तें मस्त बदलावण हाडूंक शकता. सुमार वेळ म्हजींच कारणां दिवन हांव सगळ्यो मॅसेज्यो करनासतना परत तिणें म्हळें, ना, तुवें वचात जय. ताका हांव अर्द्या वाटेर आयिल्लो फाटीं वचोन तांकां मेळोवन तांचे संगी उलोवन फाटीं येताना तांणी म्हाका मॅसेज धाडली, तुजें हाजीरपण सर्व रितींनी आमकां बुजवण दिवंक पावलें. कित्याक ती एक रितीन म्हजें जिवीत तांकां एक म्हत्वाचें म्हणलें समजून आसलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जुदेव शास्त्री फारिसेवांच्या जिवितांत केवल मोयजेन दिल्ल्या नियमा प्रकार जियोवन सोम्याक देवाचो पूत म्हूण वळखोवची उक्तेपण नातल्लें. सबार रितींनी अचर्या आनी हेर संगती मारिफात तांची मत उजवाडोवंक, ती बदलावण हाडूंक, सोमी करूच सोडवून हाडनायला म्हणलें समजून घेवंक सबार अवकाश दिल्यार तांचें घमंड, तांच्या जिवितांत त्यो सगळ्यो संगती जाणां आसात म्हणलें चिंतप सर्व रितींनी देवाच्या योजनाक सोडवणेच्या कामाक उक्तेपण दिवंक तांकां सुकोवंक ना. आनी त्या खातीर योना प्रवादीची खुणा आनी सर्व रितींनी निनिवेगरांक बदलावण हाडच्या कारण जालें. तशेंच मनशापुताचें मिसांव ताणें दिल्लें तें देवाचें उतर, देवाच्या राज्याची बरी खबर बदलावण हाडचें, सोडवण पाठोवचें जावन आसा म्हणलें स्पश्ट करतात. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत जाणवाय आसा, सगळ्यो संगती आमी जोडता, ग्रेस्त काय आसा, हर एक रितीन गरजेच्यो संगती आमी आपणायता.
पूण त्यो सर्व संगती म्हज्याच जिविताचें सर्वस्व न्हय. म्हजें जिवीत रचलेलो देव आनी ताणें पाठयलेलो तो जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमच्या जिविताक महत्वाचो आनी ताची कुणां ताची निशाणी आमचें जिवीत बदलिता. सबार फावटी योना प्रवादीच्या जिवितांत जाल्लें मासलेचो पागोर वायट संगतीक आडोव करन तांच्या जिवितांत ते देवाचें योजन संपूर्ण करच्याक आड आसले. थंयसर ताका मासली दर्या तडीर ओंकोन भायर घालता आसतना तो सताक वेंगोवंक भायर सरता, आपली जिणी बदलिता. तशेंच आमी आमच्या वायट संगतींनी आवरत जाल्ल्या जिवितांत भायर येवन सोमी करोच आमच्या जिविताक एक निशाणी आनी एक वाट आनी एक दिशा म्हणलें समजून घेवन आमची जिणी जियेल्यार खालतीकायेन सोमयाक स्विकार करून ताचें योजन आमच्या जिवितांत संपूर्ण करूंक प्रयत्न केल्यार आमच्या जिणयेंत बरेंपण जाता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमचें घमंड आमचें व्हडपण सगळें आमी सांडया. सोमया मुखार आमी कांयच वर्ती न्हय, सोमया मुखार खालती जावया, देवाचें बेसांव जोडया आनी ह्या संवसारांत देवाक मानता तसली जिणी जियोवया. आमेन. गीत नंबर D1 538 पेज नंबर 38. आबा बापा सर्गींच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदल उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या आदावा सर्वेस्पोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता, ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोळ तुवें रचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. Dulbaranso serves por tu sargani samsar barla tuja vaibhava om sargi tu kaje om sargi tu kaje om sargi tu kaje serves por ajena vieta ta kaje.
बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावट सोगुट परगटूया स्वामी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागतांव अवकार मर्या देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशानात व्यक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकां शांती दियात
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या देवाचे म्हाका पावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E19 पान संख्या 57 पेज नंबर 57. जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. Jesu păi pavullo patkan budo tuka visargelo tuje kurpen tuje daye tuje tai somia pati portolo tuje kurpen tuje daye tuje tai somia pati portolo. प्रार्थूया. महिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या मोलीक रक्कुडी रक्ताच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर H20 पान संख्या 81 पेज नंबर 81. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्तार तू रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव. रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगेवन कृष्णाचे कृपेन निर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.